पर्यटन खात्याच्या दृष्टी कंत्राटदाराकडेन लायफ सेव्हिंग गार्ड म्हणून दर्यावेळेर काम करपी कामगार आपले मागणे घेवन संपाचेर आसात. दृष्टी कडेन काम करपी हे कामगार संपाचेर गेल्ल्यान गोंयान येवपी जायत्या पर्यटकांक दर्यान बुडोवन मरण आयलां. दृष्टी कंत्राटदारान पर्यटन महामंडळाचे कंत्राट घेवन दर्याचेर येवपी पर्यटकांक साल्वार करपाक अपेस आयिल्ल्यान आपली चूक ह्या कंत्राटाचेर काम करपी लायफ सेव्हिंग गार्डांचेर घालपा खातीर तांचेर दबाव घालून तांकां परतून कामार रुजू जावपाक सांगतात. इतलेंच न्ही जाल्यार संपाचेर गेल्यात तेन्नाच्यान आयज मेरेन पर्यटकांचो बुडून जीव गेला ताका आपुणूच जबाबदार आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र ह्या कामगारां कडेन मागपाचे बेकायदेशीर प्रकार दृष्टी कंत्राटदारान चलयल्ल्यान ताच्या विरोधान ह्या कामगारांनी पणजे पुलिशेन कागाळ केल्या. तशेंच तांची चवकशी करून तांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. आमचो स्ट्रायक जो आसा तो सदनशील मार्गान सारको पिसफुली डेमोक्रेटिक आनी लिगली चालू आसा. परंतु ड्युरींग द कोर्स ऑफ अ स्ट्रायक दृष्टी कंपनी जी आसा न्ही ह्या कामगारांक तांकां धमकी दितात, क्रिमिनल फोर्स यूज करतात, क्रिमिनल इंटिमिडेशन ते हेच करतात आनी तेंच्या कडल्यान ह्या कामगारां कडल्यान ते जेन्ना स्ट्रायकांतल्यान घरा कडेन वतात तेन्ना दृष्टीचे जे मॅनेजमेंटाची जी टीम आसा आनी तांकां सांगतात की तुमी जे आसा पळय तुमचे जॉब आमी दवरलेली आसा आनी तुमी हे जॉब घेया, पण फक्त एकच कंडिशन आसा की तुमी एक अंडरटेकिंग दिवचें पडटलें. ते अंडरटेकिंग करून तेंच्यांनी कांय जाणांक वर्कर्सांक परत भितर घेतलेले आसा, तांकां म्हणजे खोटी प्रलोभनां बी दाखोवन बी अशा पद्दतीचे. आतां हे जे कितें दृश्टी करतात दॅट इज अ यूज ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स, इट इज अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड सेल्फ इन्क्रिमिनेशन. भितर तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा म्हणजे आपूण गुन्हेगार आसा, आपूण गुन्हे केल्लो आसा आनी तो गुन्हो आपूण एडमीट करता आनी त्या बद्दल आपणाक पश्चाताप जाता आनी अशा पद्दतीचे आपूण करचो ना, त्या कंडिशनान दृश्टीन आपणाक सेवन घेवचें अशा पद्दतीचे सांगतात. त्याच बरोबर दृश्टी तांकां सांगता कितेंय करा तुमी, सरकार आमच्या सायडीन आसा कळ्ळें, आनी ताका लागून तुमचें काम जावपाचें ना. तुमी आतां तुमचे कडेन आमी बरेपणान नोकरी दिता ती घेया आनी जर तुमी नोकरी घेवंक ना जाल्यार आमी तुमकां उगी रावचें ना, तुमच्या फॅमिलीक उगी रावचें ना. पण ह्या संदर्भातली ही जी आसा पळय कंप्लेन जी आसा ती आयज आमी वचून सकाराम आमचो यशवंत धारगळकर आसा जनरल सेक्रेटरी ह्या युनियनाचो, तेणी अलॉंग विथ द अदर वर्कमॅन जी आसा ही डिटेल कंप्लेन जी आसा पळय ती फायल केल्ली आसा. तुमकां याद करून दिता हेच्याय पयलीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस DGP आनी गोंयचो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस जे आसा तांकां आमी डिटेल कंप्लेन दिल्ली आसा. दीज कंप्लेन रिलेटींग टू द हॅरेसमेंट, टॉर्चर कळ्ळें आनी जे हे आसा पळय आमचे ह्युमन रायट वायलेशन जाता पळय त्या संदर्भान सरकारान तेंचेर दखल घेवचो म्हणून आमी एक कंप्लेन दिल्ली आसा. आनी ही कंप्लेन दितना आमी सांगलेलें आसा दृष्टी आनी सरकार हे दोगूय जाण जे आसा जे आमचे बिचाचेर जे लोक बुडून मरतात काय त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या मरणा फाटसून त्यांचो हात आसा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात आसा. ताका लागून गोंयचे जे आसा पळय ही पिसफूल सिटी, हे पिसफूल जो आमचो आसा पळय राज्य आसा ताका ड्रावनींग कॅपिटल अशा पद्दतीची बदनामी सगळे कडेन जायत आसा. ही बदनामी जर थांबूंक ना जाल्यार वेन द गव्हर्मेंट बाय इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी look at the tourism as a backbone of Goa after the ban of mining and the mining when it is not been resumed for years. ताका लागून कितें जातलें गोंयांत सरकाराक आनी लोकांक मोठ्या प्रमाणान लॉस जातले. हे लॉस केवळ हे वर्कर जे आमचे आसा दृश्टीचे तांकांच जावचे ना, फक्त हे लॉस आसा ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटान गोवा गव्हर्मेंटाक जावचे ना. ज्या लोकांचो अलायड एक्टिविटीज आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटान, मागीर ते रियल इस्टेट जावं, मागीर ते हॉटेल जावं, रूम बॉयज आसा, हॉटेलाचे जे अलायड एक्टिविटीज जे आसा, कार किंवा मोटरसायकल असो जो ट्युरिजमचेर जो धंदो आसा, शॅक्स बी आसा पळय, तेंचे सगळ्यांचेर एक विपरीत वायट परिणाम असो जातलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ऑलरेडी 20% जे आसा 20% ट्युरिस्ट जे गोंयांत येताले पळय ते हांगासर बंद जाल्लेले आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर सरकारान आनी विशेश करून पोलीस डिपार्टमेंटान दृष्टी आनी तेचे जे मॅनेजमेंट आनी टीम ऑफ दीस दृष्टी कंपनीन जे आमचे ह्युमन रायट वायलेट करतात, आमच्या भुरग्यांचेर जो फोर्स करतात, धमकी दितात, तांकां इंटिमिडेशन करतात, तेंच्या कडसून खोटे सेल्फ इन्क्रिमिनेशन, आपूण गुन्हेगार अशा पद्दतीचे जे अंडरटेकिंग घेता पळय, जेंची अंडरटेकिंग घेतल्या ती ताबडतोब अंडरटेकिंग तांकां परत घेवपाक लावपाचे. पोलीस डिपार्टमेंटान तांकां अंडरटेकिंग दिवंक लावपाचे की अशा पद्दतीचे अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस आसा पळय आनी इलिगल ऑफेन्स आसा ते करचे ना. अगेन्स्ट दीस बॅकग्राउंड एज अ होम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेशन ऑफ दिस ऑफेन्सीस अँड पीस, आय एम डिमांडिंग दीस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वी आर विथ द गव्हर्मेंट. So far not a single this incident or a act of a strike which we have done which is against the government.
आनी ताका लागून आमी तांकां मागता की हेचेर कसून चवकशी जावची आनी जे गुन्हेगार आसा कळ्ळें तेंचेर जाता तितली कडक कारवाई करून तेंचेर FIR रजिस्टर करून इन्व्हेस्टिगेशन करून तेंचेर जे आसा पळय ते क्रिमिनल केसीस जे आसा त्यो फायल करचे. दृश्टीच्या चुकीक लागून कितलेशेच जाण मेल्ले आसा ते जे मेल्ले लोक आसा पळय दृश्टीच्या चुकीक लागून आनी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंटाच्या चुकीक लागून त्या बद्दल आमी म्हणजे जे लायफगार्ड जे अंडरटेकिंग दिता पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा अशा पद्दतीचो तेंचेर जो आसा न्ही आळ तेंच्यांनी स्विकारला अशा पद्दतीचे घातले आसा.